खरा जा मी ह्या ट्रेनिंग येयली आणि म्हाका बराच धाडस येयला. अशा प्रकारचा धाडस जर सगळ्या टिचरांक येत न्हू जाल्यार स्काउट आणि गायडाचे भुरगे हे सामके पॉवरफुल जाताले संबंध गोंयांत आणि गोंयांचाच न्हू तर भारताचं नाव काडटाले. हालींच मुळगांवां गांवकार वाड्यार पेटेची जात्रा जाली. म्हणजे जात्रेक हजारांनी धोंड येयलाले. जात्रा बघूया आणि परत मागीर आमी निर्मल नेचरान येवया. टीचर कशा प्रकारे ही जी ट्रेनिंग आहा ती करता ते बघूया. चैत्र शुद्ध पंचमीक मुळगांवां श्री देवी केळबाई देवीची जात्रा फाटली शेकड्यांनी वर्सां चलत येयल्या. देवीच्या पायाकडे नाचाक मेळचा म्हणान गावातले सगळे धोंड आणि गावातले भक्त पाडवो ते रामनम मेरेन सोहळा पाळतात. देवीच्या ह्या जात्रे दिसा सगळे धोंड हर 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 असो देवाच्या नावाचो गजर करीत पायाक ठार नाचताना नाचतात. ह्या जत्रेचा खाशेलापण म्हणजे देवीची पेट. ही पेट म्हणजे देवीचा प्रतीक. ही पेट घेऊन सगळे धोंड कसे नाचतात ते बघात. मग्यान राती कडेन गाराणा घातला की मिगेर देवी बोड्ड्या दिवचल मार्गान मये गावाकडेन जाता. श्री देवी केळबाईची पेठेची जात्रा सामकी फामाद आसा. मुळगावसून आमच्या उदय परबान केळबाई देवीचे पेठेची जात्रेतल्या धोंडांचो हर हर आमच्या घरात पावयलो. वानराच्यो दूर उडयो मारतना पोटान येयलो गुळो काय करतलो. मी ही दोरी पार करी मेरेन तुम्ही मात खंय जाव नाकत. दुसऱ्या टीव्ही काय लाव नाकत. माझी हांगा सामकी ताडीमिडी जाल्या. आमच्या संवसारांत वेगवेगळ्यो आब आवरपी संस्था आसत आनी ह्यो संस्था आमच्या गांवांतले वाड्यावयले आनी थळावे सगळे कलाकार तांकां माची मेळची तांच्या कलेक उर्बा मेळची म्हणून वेगवेगळे उपक्रम राबयतात. हालींच हरमला म्युझिक अकादमीन दुसरा प्रतिभा संगीत संमेलन आयोजीत केला आनी ह्या संगीत संमेलनात तेंच्यांनी वाठारांतल्या सगळ्या कलाकारांक उर्बा दिली आनी संगीत संमेलन सामकें रंगून उडयलां. हरमल म्युझिक अकादमी तर्फे आयोजित केल्ले हे दुसरे प्रतिभा संगीत संमेलन हालींच जाला. हरमल आणि लागींच्या वाठारांतल्या सगळ्या युवा कलाकारांक माची मेळची तसाच तांकां प्रोत्साहन मेळचा म्हणून संगीत संमेलन दवरलेला. ह्या संगीत संमेलनात कलाकार रामनाथ नाईक, समीर जाधव आणि वेगवेगळ्या कलाकारांनी गायन केला.
गावातल्या कलाकारांक संद मेळची म्हणान ह्या संमेलन दवरलेला असा संजोत मयेकारान सांगला. हरमल म्युझिक अकॅडमी तर्फे आम्ही हे आयोजित केलेले दुसरे प्रतिभा संगीत संमेलन आसा. हेचो उद्देश इतकोच की सगळे जे कलाकार आसात ते एकठांय येवचे आणि आपली तेंच्यांनी कला सादर करची. हरमलसून आमच्या विनोद मेथरान संगीत संमेलनात आपुण एक आवर्तान मारला. आमची कला अकादमी जी हा न्हू पणजेची, ही कला अकादमी आमच्या गावातले कलाकार फुडें येवचे, त्यांच्या कलेक वाव मेळचो म्हणून वेगवेगळे उपक्रम राबयत आसता. खंयच्या खंयच्या गांवांनी कीर्तन महोत्सव म्हणा, मागीर संगीत संमेलनां म्हणा, नाटकां म्हणा सामकी चालूच आसतात. हालीं तेंच्यांनी कला अकादमीन ओरुल्या वास्को कीर्तन महोत्सव दवरलेलो. ह्या कीर्तन महोत्सवाक वाठारांतल्या सगळ्या कीर्तनकारांक बरी संद दिली आनी तेंच्या भितरली कीर्तन कलेक वाव दिलो. ओरुले वास्को हांगासर श्री दत्तवाडी संस्थान कार्यकारी समितीन कला अकादमीच्या जोडपालवान हालींच 31वो कीर्तन महोत्सव घडोवन हाडलो. फाटली 31 वर्सां जाली ह्या कीर्तन महोत्सवात वेगवेगळ्या वाठारांतले कीर्तनकारांनी कीर्तना सांगान लोकांची मनां जिंकलीत. ह्या कीर्तन महोत्सवाचा उद्घाटन वास्को वाठारांतले सामाजिक वावुरपी आणि कलाकारांच्या हजरेत जाला. कीर्तन आयकांक संगीतकार आणि हेर कलेचेर प्रेम करपी लोकांनी बरीच गर्दी केली. भगवंताच्याच भक्तीच्या बळावर संतांनी समाजात एकता निर्माण केली. सत्यनीतीचा मार्ग सर्व समाजाला दाखवला. जीवन कसे जगावे, सत्य काय असत्य काय, चांगले काय आणि वाईट काय, या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा संतांनी आपल्या अभंगाच्या माध्यमातून केला. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्ता भगवान गोपाल कृष्ण महाराज की जय, भारत माता की जय. अर्जुन महान होता, पराक्रमी होता, शूर होता, वीर होता, पण त्याचबरोबर देवाचा निस्सीम भक्त होता. हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. आपण कुणीही असो, कितीही मोठे असलो तरी विश्वव्यापक परमेश्वराची कृपा आपल्यावर असलीच पाहिजे. त्याकरता हरिनाम, भक्ती, उपासना, सत्कर्म, सत्यनीती हे हवे. वास्कोसून आमच्या सुरेंद्र मडकयकारान कीर्तनाक हजेरी लायली. शिवनाथ महाराज स्वामीची हालींच म्हापशां 40वी पुण्यतिथी जाली. त्या निमतान महाप्रसाद जालो. हो महाराज आपल्या सिद्धीचेर, आपल्या सामर्थ्याचेर ह्या मनशान पयलीं आपल्या कारकिर्दींत फक्त लोकांच्या कल्याणा खातीर काम केल्लें आसा. लोक बरे, समाज बरो जाल्यार सगळां सुखी जाताला अशा प्रकारचो आशिर्वाद, अशा प्रकारचो संदेश ह्या स्वामीन दिल्लो आसा. गिरी म्हापशाचे श्री सद्गुरू शिवनाथ स्वामी महाराज यांची हालींच 40वी पुण्यतिथी झाली. शिवनाथ स्वामींचा मूळ नाव शिवराम पार्सेकार. स्वामीन आपल्या हयातीत सिद्ध सामर्थ्याच्या बळार लोकांचा बरा जावचा म्हणान झटला. लोक बरे रावचे, बरे आसचे या खातीर त्यांनी लोकांक आशीर्वाद दिला. पुण्यतिथी निमतान महाप्रसादय जाता आणि महाप्रसादाक भक्त गर्दी करतात. या स्वामीचो आशीर्वादान लोकांक बरो मार्ग मेळ्ळा आणि म्हणूनच दर वर्सा लोक भक्तिभावान त्यांची पुण्यतिथी साजरी करतात. आपल्याक प्राप्त झालेल्या सिद्धीचो वापर हो स्वामी लोकांच्या कल्याणा खातीरच करी असा रुद्राज पार्सेकारान सांगला. म्हापशासून आमच्या श्यामसुंदर फट्टेन शिवनाथ महाराजांचा दर्शन आमका घडयला.
दर शुक्रारा बघित रावात प्रुडंट मिडियाचो मान आणि मांडावल्यो सांस्कृतिक कार्यावळी कशो जाल्यो हे सांग आमकां इसरां आगत त्या खातीर gopinath@prudentmedia.in तुमची मतां कळयात. आमी आतां परत मेळया फुडल्या शुक्रारा. तो मेरेन तुमकां सगळ्यांक स्काउट मास्टर गोपीनाथ गावसाचो नमस्कार.